निमणे मावीन बीजेपीत गेलो। आमदार म्हणटाने राजीनामा दिला। बीजेपीक जॉईन जातनाच ताणे काँग्रेसीचेर फोग काढलो। कसिनो गोंयांत हाडपी काँग्रेस, SEZ स्कॅम काँग्रेसीचे, फ्लाय बाय नायट ट्रेडर हाडून मायनिंग स्कॅमूय काँग्रेसीनूच केला। सिनियर राणे आनी लुइजिनाक ताणे बरें तासले। मावीन आतां दाबोळी बीजेपीचे तिकेटीर रावपाचो। गेले 4.5 वर्सां हांव तरी काँग्रेसीन आसलो, पूण हांव ओपनली बीजेपी पक्षाक सपोर्ट करतालो। हांवें सांगलें की हांव राजीनामा दिता, म्हाका बीजेपी पक्षान वचपा जाय। तेन्ना म्हाजे वर्करान तशेंच लोकांनी चड करून म्हाका सांगलें, वाय यू आर फोर्सिंग एनादर इलेक्शन ऑन अस। इफ्फीच्या स्कॅमान तथ्य ना म्हूण खंय ताका मागीर कळ्ळें। पर्रीकरा आड ती केस खंय ताका वयल्यांतल्यान घालपाक सांगिल्ली। I was prevailed upon right from the top. Only I can say that much, that to file the case. तांगेले पॉवर सबसिडी स्कॅमाचे प्रकरण खंय राणो आनी लुइजिनानूच उस्तून तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी पर्रीकाराक दिल्ले। As far as filing of those cases are concerned, those particular papers were given as a leader of opposition to Mr. Parrikar by none other than Luisin Falero and Pratap Singh Rane. You look at who was behind giving the information, Vishwajit Rane in tow, getting such a ready-made chance. I would have also done the same thing. So there's nothing wrong in what he did. मावीन जॉईन जाल्ल्यान पार्टीक खंय मातसो बूस्ट मेळटलो। आणि अशा मनशाचो भारतीय जनता पक्षात प्रवेश जाता ही निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाक बूस्ट आसा। सोमारा 19 तारखेक दाबोळे बीजेपीचो माविनांक घेवन विजय संकल्प मेळावो। दुसरे वटेन कुमार जुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकार बीजेपीन वचपाची तयारी करता। कुमार जुव्या बीजेपीचे विजय संकल्प मेळाव्या पयलीं ताका बीजेपीन वोडपाचो प्रयत्न चल्ला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी तुळशीदास च्यारी। इलेक्शन तेंकता तशें 7th पेचे मागणेक नेट येता। मडगांव, म्हापशा आनी मुरगांवचे पालिकाचे युनियनांनी 7th पे आनी रेग्युलरायझेशना खातीर शुक्रारा आवाज चडयलो। सरकारान फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7th पे लायला। महामंडळां, बोर्ड, पालिकांच्या स्टाफाक लायिल्लो ना म्हूण आतां एक युनियन रस्त्यार येवंक लागलां। ब्रेस्ताराक गोवा बोर्डाच्या स्टाफान संपाची शिटकावणी दिल्ली। या आमच्या वर्सा 12 महिने 365 दीस हे लोक रस्त्यार काम करतात। सो हांकां तांची जबाबदारी जावना की हांकां 7th पे पयलीं लागू करपाचो। की गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतला काय, डी ग्रुप आहा पळय, कन्वर्ट देम टू C ग्रुप। आमचे एम्प्लॉईज काउन्सिलाचे आहा ते 90% C ग्रुप, सॉरी D ग्रुप। सो दे आर ऑल्सो डुईंग दॅट सायड बाय सायड। वेर इज पॉयंट येता तो 7th पेचो। 7th पेचो सुद्दां आमी तेंकां इम्प्लिमेंट करपाक रेडी आसा आनी इम्प्लिमेंट करतले आमी। पूण एज पर 7th पे 1800 कोणाचे बेजीक आहा पळय तेंकांच एप्लिकेबल जाता। वेरेज आमचे म्युनिसिपालिटीन जे वर्कर्स आहा पळय ते D ग्रेडीचे वयतले, सो तेंकां ते एप्लिकेबल जायना। एकमतान अशें ठरले गेले की तेंचे जे प्रमुख मागण्यो आसल्यो, पयली मागणी तेंची आसली की पॅरिटी ऑफ पे स्केल आनी पे ग्रेड। तेंचे अशें तेंचो डिमांड आसलो की गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक जी पे स्केल आनी पे ग्रेड लागू आसा तीच कावन्सिलाकूय लागू करपाची, म्हणजे कावन्सिलानूय तीच एडॉप्ट करपाची। एक ब्रेक।